आईचे सुवार्थेंतली भास येवकरिस्ताची भास म्हूण सांगूंक कश्ट मारणांत. मार्काचे सुवार्थेंत जेजूच्या पयलें 5,000 लोकांक आनी उपरांत 4,000 लोकांक वाडच्या अचर्यांनी जेजूस मेस्सिया म्हूण वळख करून दिवंक सुवार्ता वावुरता आनी यशस्वी जोडता. आज सुवार्थेंत उदेवचे 4 क्रियापद आमकां जेवणाचें व्याकरण विवरितात. हे ते क्रियापद: घे, उंडो घे, अर्गांदी, देवाक अर्गांदी, मोड, उंडो मोड आनी दी, वांटून दी. अचर्यांत केलें तशें निमाण्या जेवणारी जेजून उंडो घेतलो, अर्गां दिवन जातस तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो म्हूण सुवार्ता आमकां सांगता. 5,000 जाणांक वाडच्या अचर्यांत अंक 5 तोरा वा जुदेव पवित्र पुस्तकाच्या पयल्या 5 पुस्तकांक वा 5 ग्रंथाशी दीक करता, तर भरलेलीं 12 दालीं इस्रायलाच्या 12 कुळयांक सुचयता. अशें इस्रायलाच्या लोकांतय देवाचो हुस्को कळीत करता. आयचे सुवार्थेंतल्या 4,000 वाडच्या अचर्यांतलो अंक 4 संवसाराच्यो 4 कुशी सुचयता, तर भरलेलीं 7 दालीं संपूर्णताय सुचयता. अशें जेजूचो सर्वाय लोकांतय हुस्को परगट जाता. लोकांच्या काना जेवणाची गरज समजोवचो जेजू, तांचे थंय सुरसुरो बगचे जेजू, लोक कांय तंग जायत म्हूण चिंतचो जेजू, पयसतावन लोक आयला म्हूण समजोवचो जेजू, उंडो घेता, अर्गां दिता, मोडता आनी दिता. जोगतेपणी ही भास निमाण्या जेवणाक सुचयता. शेकी खुर्सार ताणें आपणाकच मोडून वांटच्याक हें अचर्यें जोगतें प्रस्तावानच सय. जेजूक आमचेरय विशेष हुस्को आसा म्हणून समजोवच्यांक हें जेजूच्या जेवणाचें व्याकरणी समजता म्हणयत.